पासून सावधान जाया म्हणून लोकांचेर चढ विश्वास दवरू नाका म्हणून म्हाका एक सांगपाचें बाबा चीफ मिनिस्टर तुजेर आमी कितलो विश्वास दवरपाचो ते सांग। 8 दिसाचो आठ भशेन तुजो स्टेटमेंट आसता। आत्ता तू एक उलयता, सकाळी एक उलयता, तू सांजचो एक उलयता, दनपारा एक उलयता, दुसरे दिसा परत तू एक उलयता। तुज्या प्रत्येक स्टेटमेंटाक तू वेगवेगळे आसा। तू आता पुलिसांक फुडें काढले तुवें आनी तांकां क्लीन चीट दिवपाक सांगले। परत तू सांगता की पुलिसांनी अशें खंयच म्हणूंक ना म्हणून क्लीन चीट म्हणून की जेन्ना आमचो डीजी डायरेक्टर ऑफ पुलीस सांगता की गव्हर्नमेंटाचो हेतून खंयच जात ना म्हणून तो पिशांत उलयले त्याचो क्लीन चीट न्हू ते क्लीन चीट न्हू। हांव ताका ते विचारूंक सोदता। आता आमी एक रोहन देसाई म्हणून क्रिकेट असोसिएशनान एक सेक्रेटरी असो अचानक व्हरून घातला क्रिकेट असोसिएशनाक। आमकां लोकांक खंय वास येता की तो हे सगळे कलेक्शन करपाक तो मेन सूत्रधार म्हणून हो रोहन देसाई म्हणून कोण आसा पळय हो मेन सूत्रधार। कित्याक कोट्यांची गाडी घेवन भोंवता, कोट्यांचे फ्लॅट घेवन भोंवता, चौकशीक लाय मरे भुतानीचे सगळे पैसे कलेक्शन करून हांकां दिवपाक करपाक तेतून लोक सांगता हो मेन सूत्रधार आसा म्हणून। ताका खंय आतां काब्राला कडसून जे खातें काडला त्या काब्रालाच्या खात्याक लागून सुद्धा ताका त्या रोहनाक थंय दवरपाचें आसा खंय। म्हणजे हे सगळे तुजे नाटक तुजेर मनशांनी कितपर्यंत विश्वास दवरप। तुका आमी लास्ट टायमार सांगलेलें की हो रोहन कोण काय म्हणून। हो रोहन कोण जेणे ज्या रोहनान इतले व्हडले आता भानगडी करता, इतले कलेक्शन करता, इतल्यो म्हारगायेच्यो गाडी घेवन भोंवता, हेजेर कित्याक सादी तुमची इन्क्वायरी जायना? मागीर कित्याक हो स्कॅमान खंय तरी लागीं जाल्लो ना? त्या मॅडमीक तेकोन कित्याक ना तो अशें आसूंक शकता न्हू? कित्याक हेजेर चौकशी करना? कसो विश्वास दवरपाचो तुजे? आमकां चीफ मिनिस्टरान लोकां आनी आतां पळय आनी एक आमकां आतां आयकूंक येयला कितें म्हणून की जे कंप्लेंट करपाक कोण वयता पळय तांकां थंयच कोण तरी बेश्टयता खंय। अगो तुमी कित्याक कंप्लेंट करता? तुमकां दिसता तुमचे पयशे मेळपाचे हे पयशे अशेच वयतले। म्हणजे लोकांक तुमी म्हणजे तुमचे सांगपाचें तोंड एक आनी चावपाचें तोंड एक अशें चल्लां काय कितें? अरे कोणी कंप्लेंट घेता घेतले पैसे तुमकां पैसे मेळपाचे ना तुमचेरूय केस जातली अशें म्हणून लोकांक आतां बेश्टोवपाक लागले। म्हणजे तुम्ही आता सगळे हे खंय तरी धापपाक लागून हे लोकां मदीं आतां ही चर्चा तुम्ही घातली, ही चर्चा घातली, अफवाही घातली। आता तुम्ही एखादो मनीस म्हाका जॉब आसा म्हणून सांगून परत म्हाका मेसेज घालतलो, म्हाका सांगतलो पैसे दी, हे दी, ते दू। म्हणजे हो एक चिटिंगाचो हे आसा। आणि जेन्ना मनीस चिटिंग करता जाल्यार ते कशें जाता दुसऱ्याचेरूय केस हे म्हाका सांगपाचें चीफ मिनिस्टर। राव तेतून आनी म्हाका एक खरें प्रमोदाक आनी एकदां सांगपाचें दिसता की जे आतां केशी जाल्या पळय तेंचेर सगळ्यांचेर सारकी कारवाई जावपाक जाय। कारवाई जर जायना लोकांचेर विश्वास उरतलो, लोकांचेर विश्वास अजिबात उरचो ना।